नमस्कार, पोया प्राइम खबरो। कमर्शियल टॅक्स पडलो 450 कोटी उणो। प्रुडंटान 6 महिने फाटी केल्ले बरोबर गणित। सरकाराचे नव्या वर्सात 33% येणावळ वाडीचे टार्गेट। नव्या वर्साय चड करून पोरूचीच गत। पळयात बजेट पंचनामो। खण खात्यान रेवेच्यो शिमो थारायल्यो। सुकते वेळार रेवेचे तळाकडच्यान 3 मीटर मेरेन 9 मीटर खोलाय मेरेन रेंव काडपाक मान्यताय। खासा समिती दितली लायसना नियाळ घेतल्या उपरांत। गोय सरकारान एपीएल लोकां खातीर कोटा वाडोवचो। फेर प्रायस शॉप ओनर्स संघटनेची मागणी। बीपीएल कोटा वता भायल्या कामगार लोकांक, गोंयकारांक उपयोग ना, पसरकारांचो दावो। पर्रीकार सरकारान वेंचणुके वेळार दिल्लें उतर पाळचें। मराठी राजभाषा केली ना जाल्यार सरकाराचो मोरया जावंक वेळ लागचो ना। फोंड्या मराठीवाद्यांच्या जाहीर सभेत आंदोलनाची शिटकावणी। कम्युनिदादींचो महासंघ स्थापन करपाचो निर्णय। कम्युनिदाद वांगड्यांनी घेतलो निर्णय। सगळ्या कम्युनिदादींनी वांटेकार जावपाचो उलो। जमनी विकूंक कुळ कायदो लावंक महासंघाचो विरोध। आनी कळंगुटे दर्यावेळेर 2 ते 5 मे मजगती जातली राष्ट्रीय पांवड्यावेली 6वी कबड्डी सर्त। गोंय कबड्डी संघटना घडोवन हाडटा सर्त। देशभरांतल्यान 51 पंगड जातले वांटेकार। खबर विस्तारान। कमर्शियल टॅक्स टार्गेटा परस 450 कोटी उणे पडला। प्रुडंटान सप्टेंबरांतल्या बजेट पंचनाम्यात बरोबर इतलेंच गणित केल्लें। अजाप म्हळ्यार 31 मार्च मेरेन कमर्शियल टॅक्साची प्रत्यक्ष येणावळ 2050 कोटी आसूनय सरकारान नव्या वर्सा 2675 कोटींचे कमर्शियल टॅक्साचे टार्गेट दवरला। शून्य वाड आसतना नव्या वर्साक 33% येणावळ वाड थारायल्या। मायनिंगाची परिस्थिती अशीच उरल्यार नव्या वर्साय सरकाराचे कमर्शियल टॅक्साचे गणित सादारण 450 कोटींनी चुकपाचें चित्र आतांच दिसता। पळयात बजेट पंचनाम्याचो तिसरो रिपोर्ट। बजेट पंचनाम्याच्या पहिल्या 2 रिपोर्टात आम्ही सरकाराच्या नव्या अर्थसंकल्पातली वेगवेगळी तरेची आर्थिक तूट, थारायल्ली टार्गेट्स आणि प्रत्यक्ष तफावत, रिणाचे वजें हे गजालींचो नियाळ घेतलो। ह्या रिपोर्टात नजर मारया कमर्शियल टॅक्साचे येणावळीचेर। सरकाराचे कमर्शियल कर येणावळीचे गणितूय 450 कोटींनी गडबडलां। सरकारान टार्गेट थारायल्ले 2500 कोटी, कमर्शियल टॅक्स आयला फकत 2050 कोटी। मायनिंग बंदी उपरांत अर्थव्यवस्थेची मंदी आणि सरकारान बळयल्लो पेट्रोलियम वेट मेळून वर्स मार्च 2013 अर्थीक वर्स सोंपता म्हणल्यार येणावळ सादारण 450 कोटींनी उणे पडटली असो अदमास प्रुडंटान फाटल्या सप्टेंबरांतूच केल्लो। तो एकदम बरोबर थारला। हांगा पळयात, फाटले एप्रिल आनी मेत मायनिंग सुरू आशिल्ले तो मेरेन कमर्शियल टॅक्साची फाटल्या वर्सा परस 2 म्हयन्यांत सादारण 4 आनी 22% वाड दिसता। पावसा उपरांत मायनिंग बंद जातकीच परिस्थिती पळयात। कर येणावळ फाटल्या वर्सा परस उणे। सप्टेंबर फेब्रुवारीत तर दरेकी 10% आनी 12% इतली पडल्या। फाटल्या 5 वर्सांची वर्सुकी कमर्शियल टॅक्स येणावळीची परिस्थिती पळयात। टॅक्स वर्साक सादारण 15% वाडटा। मायनिंग बंदीचो अर्थव्यवस्थेचेर सादारण 20% परिणाम दिसता। हाका लागून फाटल्या वर्सा कर 15% सोडात कांयच वाड दाखयना। तातूंतच सुमार 250 कोटीचो पेट्रोलियम वेट सरकारान बुडयला। एंट्री आनी एंटरटेनमेंट टॅक्स सोडल्यार मुख्य तो वेट आनी लक्झरी टॅक्सूय पडला। अशें आसूनय सरकारान परत एक फावट नव्या वर्साक कमर्शियल टॅक्स 33% वाडोवपाचें टार्गेट दवरलां। पोरूच्या वर्सा सरकाराचो जादू फेल गेलो। अंदू कसो जमतलो तें एक मोठें प्रश्नचिन्ह। सरकारान नव्या वर्साक 2675 कोटीचें कमर्शियल टॅक्साचें टार्गेट दवरलां। अंदू आयला टॅक्स 2050 कोटी, पोरू परस वाड 0। तातूंतच सद्याचे परिस्थितीत कमर्शियल टॅक्स वाडलोच जाल्यार चडांत चड 10 ते 12% वाड दाखोवंक शकता। हो अदमास केल्यार सरकाराचे कमर्शियल टॅक्साचे टार्गेट नव्या वर्साय सादारण 20% म्हणल्यार 450 कोटींनी चुकपाचें चित्र आतांच दिसता। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया।
खण खात्यान निमणे रेंव काडपा खातीर शिमो थारायल्यात. सुकते वेळार रेंवेचे तळाकडच्यान 3 मीटर मेरेन आनी 9 मीटर खोलाये मेरेन रेंव काडपाक मेळटली. खण खात्यान निकतीच ही अधिसुचोवणी काडल्या. रेंव काडपाच्यो सुवाती थारावपा खातीर कमिटी केल्या. रेंव काडपाची लायसनां दिवपाची जबाबदारी ह्या समितीचेर आसतली. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान उत्तर गोंयांत अश्यो 37 सुवाती थारायल्यात. मात तांचो पुराय अभ्यास करून अहवाल आयले उपरांतूच लायसनां दितले. रेंव काडपा खातीर गोंय सरकारान नवे नेम तयार केल्यात. खण खात्यान तयार केल्ले हे नेम हालींच अधिसूचित केल्यात. पुला लागीं रेंव काडूंक बंदी आसतली. पुला लागच्या 300 मीटर वाठारांत रेंव काडपाक मेळची ना अशी माहिती सुत्रांनी दिली. नुस्तें तांतयां घालतात तो वाठार तशेंच पर्यावरणाचे नदरेन संवेदनशील आशिल्ल्या वाठारांतूय रेंव काडपाक बंदी आसतली. पर्यावरणाचेर जावपी परिणामांचो अभ्यास करपा खातीर उत्तर आनी दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याच्या मुखेलपणा खाला 2 समित्यो आसतल्यो. अहवाल तयार करूंक 2 म्हयने लागतले. त्या उपरांत रेंव काडपाक लायसनां दितले. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी. गोंय सरकारान APL लोकां खातीर आशिल्लो कोटा वाडोवचो अशी मागणी अखिल गोवा फेर प्रायस शॉप ओनर्स संघटनेन केल्या. संघटनेची आयतारा जाल्ल्या बसकेंत ही मागणी केली. BPL कोटा चडसो भायल्या कामगार लोकांक वता. तांचो गोंयकारांक मात्तूय लाव मेळना अशें राशन पसरकार म्हणटात. राशन पसरकारांच्यो हेर मागण्यो सरकारान बेगिनान बेगीन तडीक लावच्यो अशी मागणी संघटनेन केल्या. कार्डां आसल्या प्रमाणे प्रत्येक जाण कोटा व्हरता. कोटा म्हणटा तो कोणूच हाडिना आनी एकटो चोरलो म्हणून सगळ्या सोसायटीकारांक ब्लेम करप जायना. फाटल्याच असेंब्लीन सुद्दां तो आमचो रिजनल आमदार आसा तो बोबो मारतालो. आपले तो सुद्दां हितून सोसायटीनी चेअरमॅन आसा. पण तेणी विचार करपाक जाय. तेकाय ऑडिट आसा, तेकाय लागता, तेकाय ह्यो सगळ्यो समस्या लागतात. त्यो तेणी विचार करपाक जाय. एकटो चोर म्हणून सगळ्यांक चोर म्हणप न्हू. आनी गव्हर्मेंट मशिनरी आहा, कोण चोरता तेका गव्हर्मेंट मशिनरी आहा तेंच्यांनी तेंचेर सायड इन्स्पेक्शन करचें न्हू. आनी येणाऱ्या काळांत कोटा वाडोवपाक जाय अशें आमी आयज डिसिजन आमचें जाल्लें आसा की एका रेशन कार्डार 3-3, 4-4 फॅमिली अजून आसा आनी त्याच लोकांक मेळटा फक्त 10 किलो तांदूळ मेळटा. दुसरी गजाल हांगा आमचो BPLाचो जावं AAYचो हें आसा क्रायटेरिया, त्यो स्किमी BPLाचो लोक आमचे चडशे मायग्रंट लोक घेता अशें म्हाका दिसता. कित्याक आमच्या गोंयकारांक ह्यो फॅसिलिटी मेळना. BPLाची क्रायटेरिया आनी AAYची क्रायटेरिया पळयत जाल्यार आमच्या गोंयकारांक ती लागू जायना. म्हणून सरकारान म्हाका दिसता की APL पळय हें आसा कोटा तो वाडोवचो. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.